अंगणवाडी सेविका आणि हेल्परांच्या आंदोलनान दुसऱ्या दिसात पावल दवरलां. सरकारा कडल्यान ती न्याय मेळपाची वाट पळयतात. आंदोलन करतात म्हणून आमकां त्रास दिवपाक सुरवात केल्या असो गंभीर आरोपय अंगणवाडी सेविकांनी केला. अंगणवाडी सेविकांनी कालच्यान आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू केला. पगारवाड, पेन्शनाची मागणी, रिटायर जातकीत मेळपी मानधन वाडोवन दिवचें ह्यो तेंच्यो मागण्यो. पूण सरकारान तांकां ते विशीं कितेंच कळयलें ना. आंदोलन करतात म्हणून तांची नातळांची सुटी लेगीत कॅन्सल केल्या खंय. आमकां पिडपाक लागले जाल्यार मात आमी वगी रावची नात, खर पावलां घालतलीं. अंगणवाडी मजतनीसांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमी आमचो हांगासर स्ट्रायक स्टार्ट जावन दुसरो दीस, पण अजून पर्यंत आमकां हांगासर कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना. ना गव्हर्मेंटाचो मेळोंक ना, ना डिपार्टमेंटाचो मेळोंक ना. वयल्यान आमकां आतां हॅरेसमेंट स्टार्ट केला. 2018तल्यान आमकां 24 डिसेंबर ते एक आठवडोभर आमकां सुटी आसताली क्रिसमसाची. पूण आमी हांगासर स्ट्रायकाक बसला म्हणून आमकां इतलो हॅरेसमेंट चालू आसा. आतां आमकां प्रत्येक तालुक्यान मॅसेजी जावं आमच्या एमएसांच्यो जावं CDPOंच्यो, जी आमकां एमएसा जावं आमच्या CDPO मॅसेजी धाडटा ती तेंची चूक ना हें आमकां खबर आसा. कारण तांकां खंय तरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून ती आमकां मॅसेजी करता. पूण आमकां असो सद्या हॅरेसमेंट चालू आसा पळय की आमची सुटी सुद्दां तेंच्यांनी फाल्यांची हें जावन आमकां मंडेच्यान जॉयन जाया म्हटल्या. ती सुटी तेंच्यांनी कित्याक लागून कॅन्सल केल्या इतल्या वर्सांची ती म्हाका खबर ना. आमी आतां वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां विचारतली कितें आसा तें. आनी सपोज जर ती आमकां कितें रिप्लाय दिना जाल्यार तेजेर कितें एक्शन घेवपाची आसा ती आमी घेतली. तुमचे कितें आतां मेन डिमांड कितें आहा तुमचे? आमच्यो मागण्यो मेन आसा आमची इन्क्रिमेंट. ज्यो बाई आमच्यो आतां रिटायरमेंटाक पावल्या तेंच्या खातीर पेन्शन, आनी जे रिटायर जातकीर एक आमकां लमसम म्हणून मेळटा तें आमकां 3 लाख आनी 1.5 लाख मेळटा. ते 6 लाख आनी 3 लाख करचे म्हणून मागला आमी. 6 लाख बालवाडीच्या बाईंक आनी 3 लाख हेल्परांक. अशें खंयचे दुसऱ्या हांकां दिल्या वो तुमचो डिमांड आसा? हेज्या पयलीं तुमी कामां घालता तांकां दिल्या? कोणाक दिले अशें तशें? आतांच घातला न्ही आमी डिमांड हो. तेज्या पयलीं आशिल्ली आमची जी संघटना ती बरखास्त जाल्ली आसा. ही संघटना आमी नवी केल्या आनी नवी करून आमी आतां हो आमचो म्हणजे फस्टूच आमी डिमांड केला आनी हो आमचो पयलो स्ट्रायक. आनी कितें कितले इन्क्रीज मागता? सॅलरीन इन्क्रीज मागता? ती इन्क्रिमेंट जो आसा आमी तेंच्यांनी पयलींच स्लॅब घालून, जी ओल्ड संघटना आसली तेंच्यांनी 5-5 वर्साचो स्लॅब घालून दवरलेलो आसा. तो स्लॅब आमी खंय तरी खोडून काडून आतां सगळ्यांचेर अन्याय जावचो न्हू. तेंच्यांनी जे केल्ले तितून सगळ्यांचेर अन्याय जाल्लो, सो आतां अन्याय जावचो न्हू तशें पळोवन आमी सगळ्या ब्लॉकांनी मिटिंगो घेवन तेंच्या बरोबर डिस्कस करून आमी आमचो डिमांड घातला आतां. सॅलरी इन्क्रीज जाय तुमची आनी कितें घातलें डिमांड तुमचे? सॅलरी इन्क्रीजींग हय. आनी सीक लीव कितली जाय जो आमचो आसा तेजेर आतां आमी 50% मागला. 10 वर्साच्या सकयल 1,500 आनी 500 इन्क्रिमेंट जाल्लो आसा. 0 to 5 जो ग्रूप आसा ताका 1,500 इन्क्रिमेंट जाला आनी 6 ते 10 वर्सां पर्यंत 500 रुपया इन्क्रिमेंट केल्लो. आतां ते म्हणटा सरसकट आमी सगळ्यांक 1,500 केला. तोय बी आमी पयर 7 तारखेर जेन्ना सगळीं जमली हे 1,500 जाला म्हणून आमी म्हाका दिसता जवळ जवळ एप्रिलांतल्यान आयकता. पूण अजून काय तेजें कांय अमल जावं नासलें. पूण पयर आमी 7 तारखेर देवली तेन्ना CMान सांगलें की आपणें सरसकट सगळ्यांक 1,500 केला म्हणून. पूण तो 1,500 आमकां मान्य ना. कारण मेळत ती कामां आमी करता येवन. कसलीं कामां हाडली ती आमकां दिली वता ती आमी करता. आमी कसल्याच कामाक नाय बी म्हणिना. आमी काम करपाक एवर रेडी. पूण जी आमी काम करता ताजो आमकां मोबदलो सारको मेळना म्हणून आमी इन्क्रिमेंट मागला आनी आमकां तो मागला तसोच जाय. जो पर्यंत आमचें जायना तो पर्यंत आमी हांगासरली उठची ना. कितले तुमचे अंगणवाडी तुमचे सांगतात ते खूब आहा न्हू? ते सगळीं आहा तुमचे सांगतात वा तुमी? ना, सगळीं ना. जी ओल्ड आमची बरखास्त जाल्ली संघटना आसा तेंच्यांनी थोडीं वर्करां आपल्या कंट्रोलान दवरलेलीं आसा. पूण मेजॉरिटी आमच्या बरोबर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.